आज स्वच्छता पखवाडा या 15 दिसाचो कार्यक्रम हो आयच्यान 17 तारीख ते 2 ऑक्टोबर पर्यंत हो कार्यक्रम चलतलो आणि तुमकां खबर आसा की देशाचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजी आणि 2014 याची सुरुवात केली आणि ह्या वर्षात ताका 10 वर्सां पूर्ण जातात आणि त्या खातीर हो कार्यक्रम आयोजित केल्लो आसा आणि ह्या कार्यक्रमात तुमकां खबर आसा की आमकां इम्पॉर्टंट आसा की फोंडे शहर हे स्वच्छ दवरपा खातीर तुम्ही सगळ्यांचो तुमचो हातभार मोठो आसा. फोंडे शहर स्वच्छ दवरपाक सगळ्यांनी हातभार लावपाक अत्यंत गरजेचें आसा. तुम्ही पळयतात की संबंध थोडे कितें करतात की कितें खात ताका सायडीक उडयता अशें, पूण हांव इतर खळखळीचे तेचे कडेन विनंती करता की स्वच्छता दवरपाक, कित्याक आयज तुम्ही पळयता डेंगू मलेरिया अश्यो जायते केसीस आज जायत आसा, वाडत आसा. सो तेन्ना हेका फाटो दिवपाक तुम्ही सगळ्यांनी आपापल्या परीन स्वच्छता दवरची. आणि हांव आमचे मदीं कावन्सिलर सगळे आसा, हांव सगळ्यांकूय परत एकदा विनंती करता की प्रत्येक जाण आमचे कावन्सिलर्स बरें काम करता, सगळे जाण 15 वार्डांनी, आणि तांणी सगळ्यांनी आपापलो वार्ड स्वच्छ निरोगी असो दवरचो. आणि तुमकां आज मुद्दाम जावन तुम्ही सगळे हांगा आयली ह्या कार्यक्रमाक तुमची उपस्थिती लाभली म्हणून तुमच्या सगळ्यांक देव बरें करूं. थँक्यू. स्वच्छता पखवाड़ा as a run-up to the birth anniversary of Mahatma Gandhi ji, who was a paragon of social welfare. Cleanliness is very important. स्वच्छता आमी राखपाक जाय. म्युनिसिपालिटी एफर्ट करतात स्वच्छता म्युनिसिपालिटी ज्युरिस्डिक्शन मेंटेन करपाक, पूण गार्बेज जनरेट जावपाचो न्ही तशें आमी प्रयत्न करपाक जाय. आमी जे फूड पॅकेट्स कितें आमी फूड खातात आनी ते पॅकेट्स उडयतात ती संवय आसपाक जाय. आमी डस्टबिनारूच डिस्पोज करपाक जाय. तशें आमचे वेस्ट जे जनरेट जाता ते घरा कडेन सेग्रिगेट करून आमी डिस्पोज करपाक जाय. सो हे थोडे गोश्टी आसात आमी सगळ्यांनी लक्षात घेवपाक जाय. ह्या 2 विकान आमी खुबशे प्रोग्राम शेड्यूल केल्ले आसात आनी सगळ्यांनी भरभराट प्रतिसाद दिवचो अशी मागणी करता. थँक्यू.